म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान रचना घडली सुरवातेक, पूण रचनेक ताणें एक गूण दिलो, स्वतंत्रपण, चड करून मनशाक जाणें आपल्या सारको केलेलो आसा. पूण ताका ऑटोमॅटीक मिशीन कसो करूंक ना. ताका स्वतंत्रताय दिली. ताच्यान आपणाची वस्तुंगी अनुभवांतल्यान देवाक वळखोवच्याक आनी देवाक आपलें जिवीत समर्पून जिवोवच्याक, ताचे येवजणे प्रमाणे, ताचे खुशे प्रमाणे. पूण हें घडलें ना. देवान खूब प्रयत्न केले, प्रवादी धाडले, हे भाशेन जाणवायचे दूत तांकां दिले, पूण तांचे लागीं तें घडलें ना. कित्याक पातो कितलें पावरफूल आसलेलें की देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवंक तांकां संदी दिना आसलेली, गुलामपणान दवरताली. म्हणटच देवान अशें येवजिलें की आतां मनशा कुळाक हांवें तातूंतली निवारूंक जाय. आनी ताणें अशें येवजिलें की आपल्या पुताक तो धाडटलो आनी पुता सोबें रचनेक परतून एक नवो आकार दितलो. आनी हे परी ताणें मारयेक तयार केली. ती आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तिका पवित्र दवरलेली, कित्याक आनाक आनी जोखिनाक तांकां भुरगें जाय नासलेलें. ती सदांच मागण्यांत आसताली, सगळें जें करूंक जाय तें करताली आनी देवाचे हुकुमा प्रमाणे जिवनूय ताका भुरगें जावंक नासलेलें. पूण मागीर तिका पिरायेर भुरगें जालें. म्हणटच देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना म्हणून आयज आमकां कळीत केलेलें आसा. देवान तिचे सोबत ती भाशेन घडोवन हाडलें, भुरगें तयार केलें आनी तिका ल्हानूच आसतना देव तेंपलान तिचें समर्पण केलें. आनी ती सदांच देवाच्या उपासनांनी आपलें जिवीत सादताली. आनी हो मनोभव तिचो जो आसा, हांव चाकर जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे, तें घडोवन आयलें. आनी ताका लागून देवदूत तिचे सोबें धाडलो तेन्ना बापायची येवजण कशे भाशेन तो शात्ती पावयतलो ताणें सगळें थारायिल्लें. आनी तिचो हो स्वतंत्र रिस्पॉन्स जाय आसलो. तिका सगळें देण्यांनी भरलेली, कुरपेन ती आसलेली आनी कुरपेनूच बरोवन तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचे सोबें आपले दूत बोगोत धाडटा, पूण आमी ताका किकोंत कोत्ता. कित्याक आमी आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच भावनांनी, आमचेच चालीन आसा. हाका लागून आमी स्वतंत्र ना. ताचे दूत आयले की ना, ताका आमी भायर येता, धांवडायता, अशें जाता आमचे मदें. पूण आमी खालतीकायेन तर आमचें जिवीत सारीत जाल्यार आमकां समजतलें देवाक म्हजे सोबें कितें करूंक जाय पळय तें. देवान आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या कुडीचे सांदे केलेले आसा जेजू सोबें, आनी हें तो करूंक आतां येवजिता. हाचेर आमी नियाळ कोत्तले हांव. आनी ह्या दिसांनी अदीक आनी अदीक जेजू सारकें आमी जावंक प्रयत्न करीत रावतले हांव. कशे भाशेन फकत ताका आमचें हाजीरपण दिवया, बाकीचें सगळें तो करतलो. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताचें बरेंपण आमकां तो दिता, पूण तें आमी पत्करच्याक आमचें वायटपण आसा पळय, आपलेपण आसा पळय, तें जोआं बावतिस्ता भाशेन हांव उणो जायत वचोंक जाय, म्हजें आपलेपण हांवें ताका ओपून दिवंक जाय आनी ताचें जिवीत हांवें पत्करूंक, तो म्हजे सोबें वाडत वचोंक जाय. आनी सायबीण मायन हे भाशेन म्हणलें, हांव चाकर जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे, तुजे खुशे प्रमाणे म्हजें जिवीत तूं घडोवन हाड. आनी हे परी कुरपेन बरोवन तिणेन सहकार केलो. तेच भाशेन आमी देवाक सहकार करया. आनी ह्या मिसांत जेन्ना आमी भाग घेता तेन्ना आतां भेटवणी वरवीं
आमचें सगळें जिवीत ताका समोर पळोवया, आमी चाकरां म्हणून मानून घेवया आनी तूं तुजे येवजणे प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड म्हणून आमी आमचें जिवीत ताका आतां भेटोवया.